आजूच आमच्या वास्कोच्या आमदारान एक स्टेटमेंट काढला, हांवें आत्तां पळयलो की वास्कोचे जे ओल्ड फिश मार्केट आसा, जो म्हजो प्रोजेक्ट आणि जो आतांच रिनोवेट करून आमी कमिशन करपाक रावल्या, त्या प्रोजेक्टान तो म्हणटा की होलसेल फिश वेंडर्सांक थंय घालचें म्हणून. म्हाका आमदारा कडल्यान व्हडली काय अपेक्षा ना, पूण जो आमदार दुसऱ्यांचे प्रोजेक्ट आपले म्हणटा आणि ताका ही परंपरा आसा. इवन मोविनाचे सराचे प्रोजेक्ट जे आसा दाबोले, मागीर तळे तो आपले म्हणटा आणि चिकालीम हॉस्पिटल तो आपले म्हणटा. अशें म्हणटा आसतना हे वास्कोचो प्रोजेक्ट पसून आपलो म्हणटा आसतना म्हाका व्हडलें आश्चर्य दिसना. कित्याक आमचो आमदार म्हणटा ताणें लजेचे बांद म्हणटा ते पार केला, ताका आनी लज म्हणटा ती उरूना आणि तो खंयच्याय गोष्टीक तकली वापरना. ताका इतलें कळपाक जाय की जेन्ना फिश वेंडर्सा खातीर खंयचोय मार्केट उबारता तेन्ना ताच्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम करची पडटा. थंय उदक जातली, निसरट जातली, आयसाचें थंय हें आसतलें, तेन्ना हे खंयचेच आमी अरेंजमेंट करनासतना हे आमी एकूच हेतून केल्लें की आज आमची सगळीं बायलां बिलां जी रस्त्यार बसतात, जी नाल्ल विकतात, नाल्यार तेल विकतात, नाल्यार केळी फ्रुटां विकतात, आमची बायलां सगळीं म्हणजे जाणटी आसा, हे गरम उनान ती बसतात, तातूंत भितर तांकां ट्रॅफिकूय कंजेशन खूब कडेन आमकां जाता. ह्या सगळ्यांक एका कडेन हाडचें आनी तांचो बरो धंदो जावचो म्हणून आमी हें मार्केट रिनोवेट केल्लें. आनी हो आज खंय तरी खंयच्यान तरी उठून येवन आयत्या बिळार नागोबा जावपाक पळयता. आनी आमच्या आमदाराची ही तर खासियतूच आसा की तो केन्नाच उठना म्हणून आनी कुंभकर्णाक पसून उठोवचो पडटालो म्हणून. आमचो आमदार तरी असो आसा की इलेक्शना वेळार ऑटोमॅटीक उठटा. ही आमची एक बरी गजाल आसा. तो 4 वर्सां न्हिदता आनी 5व्या वर्सा तो उठटा आनी तो आतांच उठून आयिल्लो आसा आनी त्या मार्केटान खंय तरी दुसऱ्याचो प्रोजेक्ट पडतो आपलो म्हणून सोदता. हांवें सीईओ कडेन क्लियरली फोन करून सांगला की मॅडम की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो हांवें प्रपोज केल्लो अशा अशा कारणां खातीर, तेन्ना फुडें कितेंय ताजें ऑल्टरेशन जातलें नाल्यार कितें जातलें दॅट द कौन्सिल वील डिसायड. कौन्सिलांतले 25 कौन्सिलर्स आसता आनी ते समर्थ आसा. आमदाराची तातूंत ढवळाढवळ कसलीच करपाची आमदारान गरज ना. उलट आमदारान 10 वर्सां जे आमकां फाटीं व्हेल्या ते सुदारणा कशी करूंक शकता जी आतां शक्य ना ती ताजेर ताणें लक्ष दिवचें. आनी वास्को खातीर बरें करपाक जायना जाल्यार वायट करनासतना आयत्या बिळार नागोबा जावचो न्ही अशें हांव ताजे कडेन विनंती करतां. आमी सगळे कौन्सिलर आमचो वॉर्ड सांबाळपा खातीर समर्थ आसा. तुज्या सायडीन तुजे पळय खंय चुकलां त्यो पयलीं चुकी जाग्यार घाल अशें हांव कडेन मागतां. आनी एक मुद्दम सांगन दिसता, गेले 9 वर्सां हो आमदार आमच्या दोळ्यांक उदक, वास्कोकारांच्या दोळ्यांक उदक लायत आसा की आज जातलो फिश मार्केट, फाल्यां जातलो, परवां सॉयल टेस्टिंग, मागीर ह्या वेळार टेंडर, हें जातलें तें जातलें, फक्त आश्वासनां आनी आमी बोर्डारूच पळयताले म्हणून फिश मार्केट. होच आमदार 9 वर्सांनी म्हणजे आमकां उदक लावन वास्कोकारांक सगळे शेंडी लायतकूच तो 9 वर्सांनी म्युन्सिपालिटी कडेन येता आनी आपूण ह्या प्रोजेक्टांक पयशांचो अरेंजमेंट करूंकूच नाशिल्लो अशें सांगता. इतलो फटींग आमदार म्हाका दिसता 40 भितर कोणूच नासतलो. आनी पूण इतले आसून सुद्दां 23 कोटी रुपया आमी सगळे 25 कौन्सिलरांनी व्हडलें मन दवरून वास्कोचो ओव्हरऑल पिक्चर पळोवन आमी ताका दिले आनी सुडाक आमी ते ट्रान्सफर केले पयशे ह्या तिनूय प्रोजेक्टांक, म्हणजे ओल्ड फिश मार्केट, पॉवर हाऊस आणि आमच्या म्युन्सिपालिटीचे रिनोव्हेशनाक. असो जो आमदार जाका विल ना, ताका पॅशन ना आणि ताका विजनूय ना आणि तो फक्त दुसऱ्यांच्या प्रोजेक्टाचेर आयत्या बिळार नागोबा जावपाक पळयता, असल्या आमदारांक म्हाका दिसता वास्कोकारांक ताचो जागो दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आणि ह्या फुडल्या इलेक्शनाक म्हाका निश्चित आसा की आमदाराक खंय तरी आपलो जागो दाखोवन दितले वास्कोकार अशें म्हणटा.